प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 4थो विस्वोर वोड 5 ते 42 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 4 वर्सेस 5 to 42. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. सिकार नावाच्या सामारियेच्या एका नोकरान तो पावलो. याकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या शेता लागींच हें नोगर आसलें. याकोबाची बांय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून थकलोलो देखून बांयच्या कांठार बसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. सामारियेची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली. जेजून तिका म्हळें, म्हाका इल्लें पिवंक दिशी. ताचे शीस जेवणाक कितेंय घेवंक म्हूण नोकरांत गेल्ले. सामारियेचे बायलेन ताका म्हळें, तूं जुदियो आनी हांव सामारियेकार, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदियो लोक आनी सामारियेकार लोक एकामेकाची आयदनां वापरिनात. जेजून तिका प्रतिपाल केलो, देवाचें देणें कसलें तें तुका गमलेलें आनी म्हाका इल्लें पिवंक दिशी अशें तुका म्हणटा. तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतो आसता आनी तो तुका जिवें उदक दितो आसता. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, उदक काडूंक तुजे लागीं शिडी काय ना आनी बांय खोल आसा, तर तुजे कडेन जिवें उदक खंयचें? आमच्या पुर्वजाच्या कोबा परस तूं व्हड कितें? ताणें आमकां ही बांय दिली, आपूण तिचें उदक पियेलो, तशेंच ताची भुरगीं बाळां आनी ताचे ईण. जेजून तिका म्हळें, हें उदक पियेता ताका सोदल्याक खूब ताण लागतली, पूण हांव दीन तें उदक पियेतीत ताका मदींच ताण लागतली. हांव ताका दीन त्या उदकाची तांचे भितर एक दोर जातील आनी ती ताका आसुतीक जिवीत दीत पावतील. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, तें उदक म्हाका दी, अशी म्हाका आनीक ताण लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हळें, वच, तुज्या घोवाक आपूण हाड आनी हांगा ये. बायलेन जाप दिली, म्हाका घोव ना. जेजून तिका परतून म्हळें, म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें. कित्याक तुका 5 आसले आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय. हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हळें, सायबा, तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरार देवाक भोजलो, पूण तुमी ताका जेरुजालेमांतूच भोजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हळें, म्हजें आय बाय, तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजालेमांत बापाक भोसपिनात असलो वेळ येवचो पावलो. तुमी वळखोनात ताका भोसतात. आमी जाल्यार वळखतांव ताका भोसतात. कित्याक दारोण जुदियो लोकांत हांव. असलो वेळ येता, खरेंच म्हळ्यार हो वेळ पावलो, की खरे भोसपी आत्म्यान स्वतान बापाची भक्ती, कित्याक म्हळ्यार असलेच भोसपी बाप सोदता. देव आत्मो आनी ताच्या भोसप्यांनी ताका आत्म्यान आनी स्वतान भोजूंक जाय. बायलेन ताका म्हळें, मेस्सियास म्हणजे क्रिस्त येवचो जालो म्हूण हांव जाणो. तो येतलो तेन्ना आमकां सगळें सांगतलो. जेजून तिका म्हळें, हांवूच तो तुजे कडेन उलयता तो. त्याच वेळार ताचे शीस थंय पावले आनी एके बायले लागीं तो उलयता म्हूण ताका अजाप दिसलें. पूण तिचें तुका कितें जाय वो तिचे कडेन तूं कित्याक उलयताय अशें कोणेच विचारूंक ना. तेन्ना ती बायल उदकाचो कळसो थंय सांडून नोगरांत गेली आनी लोकांक म्हणूंक लागली,
हांवें केलां तितलें कोण एकल्यान म्हाका सांगलां, येयात आनी ताका पळयात, होच क्रिस्त जायत काय? तो लोक नोकरांतलो भायर सरून ताका मेळूंक आयलो. इतल्या म्हणसर शीस ताचे कडेन मागताले, राबी, जेव आतां. पूण ताणें ताका म्हणलें, म्हाका जें खाण जेवण आसा तांची तुमकां वळख ना. देखून शीस एकामेकाक म्हणूंक लागले, ताका कोणें जेवंक हाडूंक दिलां काय? जेजून ताका म्हणलें, जाणें म्हाका पाठयला ताची खुशी करूंक आनी ताचें काम संपादूंक हेच म्हजें जेवण खाण. 4 म्हयने उपरांत लूण अशी तुमचे मोदें म्हणणी आसा न्हय? हांव तुमकां सांगता, तुमचे दोळे उगलून पळयात, शेतां जालीं धवी, लूणचीं जालीं. लुंवतात ती आपली मजुरी घेतात आनी साश्टीक जिविताक पीक एकठांय करतात. आनी अशे वंपी आनी लुंवपी बरोबर संतोसतात. हांगा ही म्हणणी लागता, एकलो वोमता, दुसरो लुंवता. ज्या शेताचे कोश्ट तुमी काडूंक ना, त्या शेतांत तुमकां हांवें लुंवंक धाडल्या. दुसऱ्यांनी ताचे कोश्ट काडल्या आनी तांच्या कोश्टांच्या फळांत तुमकां भाग मेळ्ळा. हांवें केलां तितलेंय ताणें म्हाका सांगलां अशी ते बायलेन गोवाय दिल्ली. देखून त्या नोगरांतल्या पुस्कोळ सामारियेकारांनी ताचेर भावार्थ दवरलो. ह्या पासत सामारियेकारां ताचेशी आयलीं तेन्ना आपणाशी राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें आनी थंय तो 2 दीस रावलो. आनी ताच्या उतराक लागून आनी खूब जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. ती बायलेक म्हणटाली, आतां आनीक तुज्या उतरांक लागून न्हय, पूण आमीच ताका आयकलां देखून आमी भावार्थ दोत्ता. आनी तो खरेंच संवसाराचो तारोक म्हूण आमकां कळोन आयला. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन देव इतलो विस्वाशी, इतलो मोगाळ, इतलो काकूतकार आमकां, आनी तो आमची वाट पळयत आसा. तो बेता आनी आमकां सोदून हाडटा आनी आमचें तारण जावपाक तो आमकां प्रवादी, देवाची मनीस, देवाच्यो बायलो आमचे कडेन धाडटा, आमकां आपलें उतर आयकूंक, आमचें तारण जावपाक. आनी भाव भयणीनो, सगळीं मनशां देवाचें उतर आयकनात. खूब लोक देवाचेर आड वेता, खूब लोक देवाक अनविश्वासी रावता. देव तो मोगाळ, काकूतकार, आनी ताणें आमची इतलो मोग आमकां, इतली काकूत दाखोवन आमी वतून ताचेर आड गेला जाल्यार तो आमकां सोडिना. तो आमची वाट पळयत आसा आनी ताका जाय आमी खरेपणी ताच्या राज्यांत भितर सरपाक. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हें शिवर्तमान आमी आयकलां, आमी पळयता कशे भाशेन एक समारेकारची बायल येयल्ली जेजू कडेन. ती येयल्ली आपल्या जाकोबाच्या बांयतलें उदक काडपाक, आनी तिचो ती जेजूक मेळटा. आनी जेजू तिका कितें सांगता, ती म्हणटा, खरे बसपी देवाक फकत आत्म्यान आनी सोतान करतात. त्या वेळार लोकांक कशे भाशेन देवाची बसपी सोतान आनी आत्म्यान करून कशी जाल्ली ती कळनासली, कित्याक सगळीं पातकी आसलीं. आजून जेजू खुर्सार वसोंक नासलो. पूण आयज भाव भयणीनो, जे उतरां जेजून त्या सामारिकारा बायलेक सांगलें की खरे बसपी देवाची बसपी करतले सोतान आनी आत्म्यान, ती आयज आमच्यान करूंक जाता. कित्याक जेजू आयज आमचे बसत खुर्सार गेला. ताणें आपल्या रोगात वारयलां. जें आमचें मरण आसूंक जायलें तें मरण जेजू मेला आमचे बसत. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताणें आपल्या रोगात वारयलां, ताणें खुर्सार वचून आमची सरवण केल्या, ताजेर आमी भावार्थ दवरता, तेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता. देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तो आमचे भितर आपलो शीम नासलेलो मोग गतयता. आनी भाव भयणीनो, त्या मोगा वरवीं आमच्यान आमच्या देवाचो मोग करूंक जाता, आमच्यान आमच्या पेल्याचो आनी
दुस्मानाचो पासून मोग करूंक जाता तो आयज खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया, आमी खरी बसपी जावया आत्म्यान आनी स्वतान देवाची बसपी करपाक. आनी ती बसपी कशे भाशेन आमच्यान करूंक जाता जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर शिकता, त्या उतराचेर आमी नियाळ करता आनी तें उतर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळूंक आमी सुरवात करता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.